गोंय विधानसभेच्या 40 मतदारसंघांचो निकाल जाहीर जालो, जंय भाजपाक 20 सिटां, काँग्रेस पक्षाक 11, मोगोक 2, आपाक 2, गोवा फॉरवर्डाक 1, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक 1 आनी अपक्ष 3 सिटां आयल्यात. पळोवया खंयच्या मतदारसंघात कोणाक जैत मेळ्ळां तें. हळडोण्या काँग्रेसीचो कार्लोस आल्वारीस फेरेरा, बाणावले आपाचो विन्झी विएगस, दिवचले अपक्ष डॉ. चंद्रकांत शेटये, कळंगूट काँग्रेस मायकल लोबो, काणकोणा भाजपाचो रमेश तवडकार, कुट्टाळे आंतोन वाझ अपक्ष, कुमारजुंव्यां काँग्रेसीचो राजेश फळदेसाय, कुंकळे काँग्रेसीचो युरी आलेमांव, कुडचड्यार भाजपाचो निलेश काब्राल, कुडतरी अपक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड, दाबोळे भाजपाचो माविन गुदिनो, फातोड्डा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो विजय सरदेसाय, मयां भाजपाचो प्रेमेंद्र शेट, मोगोचो मांद्र्यां जीत आरोलकार, जोशुआ डिसुजा भाजपाचो म्हापशां, सुदीन ढवळीकार मडकय मोगोचो, मडगांवां काँग्रेसीचो दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकर मुरगांवां काँग्रेसीचो, नावेले भाजपाचो उल्हास तुयेंकर, नुव्या काँग्रेसीचो आलेक्स सिक्वेरा, पणजे भाजपाचो बाबूश मोन्सेरात, भाजपाचो पेडण्यां प्रवीण आल्लेकार, फोंड्या भाजपाचो रवी नायक, तशेंच पर्यां भाजपाची देव्या विश्वजीत राणे, पर्वरे भाजपाचो रोहन खंवटे, प्रियोळान भाजपाचो गोविंद गावडे, काँग्रेसीचो केप्यां आल्टोन डिकोस्टा, साळगांवां काँग्रेसीचो केदार नायक, भाजपाचो सांग्यार सुभाष फळदेसाय, सांखळे भाजपाचो डॉ. प्रमोद सावंत, सावड्ड्या भाजपाचो गणेश गांवकार, काँग्रेसीची शिवोले डिलायला लोबो, शिरोड्या भाजपाचो सुभाष शिरोडकर, सांतांद्रे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरेश बोरकार, काँग्रेसीचो सांताक्रूज रुदोल्फ फेर्नांडीस, भाजपाची ताळगांवां जेनिफर मोन्सेरात, थिये निळकंठ हळर्णकर भाजपाचो, वाळपय भाजपाचो विश्वजीत राणे, वास्को भाजपाचो कृष्णा साळकार, जाल्यार वेळी आपाचो क्रूज सिल्वा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.